हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। कीर्तन कर्या ताजमहल क्लास स्टार्ट कर्या। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Satnamkai. Yes. Okay. आम्ही आता क्लास स्टार्ट करूया आमगेला कालचे चॅप्टर आणतो आम्ही कसा पडायला म्हणून आम्ही कसा पडायला म्हणून एक समरी सांगूया आम्ही आणि त्याच मागीर मुखालचे चॅप्टर म्हणजे सेकंड चॅप्टर आवाज बारीक येता Yes. Okay. Starting आम्ही प्रेयर दाखवून आम्ही स्टार्ट करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओके हरे कृष्णा सगळ्यांकय आयचे चॅप्टर गीता सारांश ह्या गीता सारांश म्हणजे चॅप्टर कसं नसतं आम्ही लास्ट चॅप्टर तो पळाला ना लास्ट चॅप्टर तो आम्ही कसा पळाला युद्धाचे सीन्स आम्ही पळाला धृतराष्ट्र स्टार्टिंग आर क्वेश्चन करता संजयाक तेज मागीर आमी पळाला युद्धांत सीन कसा म्हणून तेज मागीर अर्जुनाक म्हळ्यार अर्जुन कृष्ण सांगता युद्ध भूमीचे मिडलांत वचून रबे म्हाका दोन्ही सैन्याक पळोवचें आसा त्या टायमार अर्जुनाला बिहेवियर तागेल कशी तागेल सॉफ्ट हार्टेडनेस आमी काल पळाला आणि कसं पळाला आमी काल आमी अनेक कसं ना 5 रीजन्स पळाला ना अजी आता ह्या चॅप्टर आणतो कसं ना सेकंड चॅप्टर आणतो तो 5 कसं ना अर्जुन हा फायटिंग कृष्ण कशी आन्सर्स दिता ताका युद्धाक तो कशी रेडी करता म्हणून ह्या एक चॅप्टरांत आमी पळयताचे ओके कोणाकय गोता असं 5 रीजन कसं नाशिल म्हणून कोणाकय गोता असं 5 रीजन कसं आशिल्ला कालची कोणाक उडगत असवा Yes. ओके पळया आम्ही कसा म्हणून 5 रीजन म्हणजे फर्स्ट कंपॅशन करुणे दाखय म्हणून सांगतो ना तश मागीर ह्या चॅप्टरांत करुणे म्हळ्यार कोणाक ऍक्च्युअली कंपॅशन दाखोवका म्हणून कृष्ण कसा सांगता हांगा आन्सर हांगा क्वेश्चन कालची क्वेश्चन्स 5 क्वेश्चन अर्जुनाला हांगा 5 कृष्णान कशी तागेला डाउट्स तो क्लियर करता हांगा नेक्स्ट नो एन्जॉयमेंट म्हाका कसं सुख मेळना म्हणून सांगता ना
कृष्ण कसा आन्सर दिता म्हणून पळया. ताज मागीर फियर ऑफ सिनफुल म्हळ्यार पाप येता पापम म्हणून सांगता ताका कसा आन्सर दिता. ताज मागीर डिस्ट्रक्शन कुलधर्म नाशा म्हणून सांगता न्हू ताका कसा ना कृष्ण कसा आन्सर दिता. ताज मागीर डिसिजन इनडिसिजन म्हळ्यार म्हाका कसं न्हू डिसिजन घेवचें जातना हांव तांकां मारता की तांणी म्हाका मारता की म्हणून कळताना ताका कृष्णाल कसा ना आन्सर असता ते आमी हांगा पळया. कनेक्शन कसा ना बिटवीन फर्स्ट चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टर हंग भगवद्गीतांतू हांव सांगला म्हणजे प्रत्येक चॅप्टरांत कशी एक चॅप्टर दाखवून आणि एक चॅप्टर कनेक्शन्स. ह्या भगवद्गीता कसं असते की त्या कंटिन्युअस जाऊन कृष्ण अर्जुना संवाद ताका व्यास महर्षीन कशें केला 18 अध्यायांतू विंगड केला आणि त्या 18 अध्याय कसं असं की ताका भगवद्गीता म्हणून केला. आम्ही आता 8 दिवसांत एक अध्याय आम्ही घेत तसाच ना तशें न्हू हंगा फर्स्ट चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टर मिडलांत कनेक्शन कसा ना त्याच्यामुळे सेकंड चॅप्टर आणि थर्ड चॅप्टर मिडलांत कनेक्शन कसा ना म्हणून आम्ही स्टार्टिंग पळयताचे. त्याच्या मागीर ते आमकां कसं जाता सेकंड चॅप्टर अर्थ करून घेवचे आमकां इजी करून दिता कनेक्शन एक कळल्यार त्याच्यामुळे चॅप्टर्स अंडरस्टँड करच्याक इजी जाता आमकां. आता आम्ही कसं पळयला हांव सांगला की फर्स्ट चॅप्टरांत कसं ना संजय seeing Dhritarashtra hopeful of not losing the kingdom of his son began to describe how Krishna inspired Arjuna to fight. संजय कसं दाखयतास कृष्णाक म्हळ्यार धृतराष्ट्र कसं दाखयतास अर्जुन क्वेश्चन निमगीतास कृष्णाला गी डाऊट निमगीतास तो म्हाका युद्ध करू दायना म्हणून सांगतास त्या टाइमारी कृष्ण कशें एनकरेज करतास म्हणून संजय सेकंड चॅप्टरांत start करता. Arjuna was asked to fight with his own guru and grandfather. म्हळ्यार तागेल ओन गुरु आणि तागेल अज्जलोटू फायटिंग करच्याक कसं ना फायटिंग करच्याक सांगिला. तशें जावन हांगा कसं म्हणतास तू तुगेल गुरुक आणि अज्जाक म्हळ्यार तुगेल मालगड्यांक त्याग करी म्हणून सांगतास ना हे म्हळ्यार हांगा अर्जुना सिच्युएशन तशें सॅक्रिफायस करका म्हणून. त्याच्यामध्ये has anybody in history has made such sacrifice तसल सॅक्रिफायस कोणे केला हिस्ट्रींतू म्हळ्यार पुराणांतू जावं मागशीच्या कालांतू कोणे तसल एक व्हड सॅक्रिफायस केलेला स्व अर्जुनान ईशा कोणाके ಗೊತ್ತು ಸ್ವ ಹಜ್ಜ ಆನ್ಸರ್. Yes, has anybody made such a sacrifice तसल कोणे सॅक्रिफायस केला अर्जुनान गुरुक आणि तागेल अज्जाक सॅक्रिफायस केला की फुडल्या कालांत कोणे तसल सॅक्रिफायस केलेला स्व. येस Is it Bharat? पण Brother. भरत हा रामाल भाव ना वय. हा येस तो आणि कोण पुरा कोणाला एक्झाम्पल्स आणि गोतस्वा भक्त प्रल्हाद प्रल्हादान कसं त्याग केला त्याग न्ही पूण प्रल्हादाचे भक्तीक लागून ताजे म्हणजे नरसिंह अवतार येऊन ताजे बाबाचे नाश हंगा केला. त्याग निमगिला सॅक्रिफायस न्हू कसं त्याग केला होता आणि कृष्णाल कतीरी म्हणून तांगेल ओन कोणाक त्याग केलेला स्व तसल हिस्ट्रींत कोण सच. ओके आम्ही पळया न्हू आता मिगेला केलो एक्झाम्पल्स आसा त्या हांव सांगता तुमकां उडगास येतल कसं कसं एक सॅक्रिफायस आशिल्लो आसतालो. सावित्रीन त्याग केलेला. ओके देवाल खातीर त्याग केलेला स्व देवाल खातीर. ओके येस आता आम्ही पळया केलो एक्झाम्पल्स मिगेला सांगा त्या हांव सांगता तुमकां उडगास येतल तसल पुरा एक्झाम्पल्स आशिल्ला तुमकां गोत्त तशें पुरो जाल्यार ह्या मोमेंटार तुमकां उडगास येता अशें ना. फर्स्ट कसं ना सॅक्रिफायस फॉर कृष्णा आता देवाल खातीर कोण पुरो सॅक्रिफायस केला कोण म्हळ्यार प्रल्हाद. येस व्हेरी गुड प्रल्हाद करेक्ट आन्सर. कित्याक ताण तेगेल बापसून सांगे समेत ऐकना तागेल मनान कसं आशिल्लें कृष्णच ना आता तीन म्हण नरसिंह देवान आयलो ताण कसं त्याग केला म्हणून घेतन तांकां उत्तर दिवचें की कशें जालें ताण ऍक्च्युअली तागेल बापसून सांगिल्लें उत्तर कसं की त्याग केलें म्हळ्यार बापसूक समेत
त्याग करचे रेडी आशिल्लो देवाल भक्ती कित्याक बापूस असुर आशिल्लो ना ताका देवाल वयर नंबीक नाशिल्लो तसला बापसूक तो त्याग करता हरिआश्व आणि बहुलाश्वती ह्या कोण प्रजापती आणि चतुष्कुमार प्रजापती आशिल्लो दक्ष तेगेल चेडू बहुलाश्व आणि हरिआश्व म्हणून तांकां ऍक्च्युअली दक्षान कशी संतान उत्पत्ती खातीर तांकां जन्म हाडटा म्हळ्यार मुखारचे पॉप्युलेशन इन्क्रीज करता म्हण सांगून भुंयतो न्हू त्या टायमार तांणी स्टार्टिंगार येयलेले तशें न्हू लायक पॉप्युलेशन इन्क्रीज करता म्हणून तांकां हाडयताच जाल्यार त्या टायमार नारद कसं करता तांकां देवाल भक्ती दिता तांणी संवसारा दाखोवन देवाल भक्ती सायडा वताची त्या टायमार दक्ष म्हणता तुम्ही मेगेल चेडू जाल्यार मेगेल आयकू का तांणी दोग जाण म्हणताची तुगेले की चड कृष्ण म्हळ्यार देव स्वता आसा तागेल खातीर हांव मेगेल बापसूक त्याग करचे रेडी आसाची कित्याक म्हळ्यार बापसून सांगेल सम न्ही तांची कृष्णाल खातीर हांव सॅक्रिफायस करचे सम म्हूण तांणी लेखताचे चतुष्कुमार ब्रह्मा 4 कुमारांक जन्म हाडता तो म्हणतात सेम पॉप्युलेशन इन्क्रीज कराची मुखार वचाची संतान हें कराची ग्रस्त जायाची चतुष्कुमार रिजेक्ट करताची कित्याक तांकां देवाल भक्ती कृष्ण भक्ती आयला तशें जावन तांणी सांगताची कृष्ण भक्ती मेन मागीरची पुरा नेक्स्ट तशें जावन आमी कसं ना देवाल खातीर देवा सेवे करताची बापसूला करनाची म्हळ्यार कसा श्रेष्ठ म्हण हांगा सांगताची नेक्स्ट हंगा हा एक मोमेंटारी कसं जाता सांगा बापूस आणि पुत्ताला पूत चेडू कोण आसाच हंगा नाव दिलेलं त्यांनी शांत स्वभाव आसाच त्यांच सांगेल बापूस कसं जाता ऐकल कुडले देवाल भक्ती ऐकल कुडले बापूस कसं टेम्पर वाढतं तांगेला म्हळ्यार ते कसं ना रजस तांगेले एक ह्या डिझायर्स दाखयता जाल्यार चेडू हांगा कसं शांत ओल्डर ब्रदर आणि यंगर ब्रदर मलगड भाव आणि धाकलो भावाला एक संबंध थंय सॅक्रिफायस आशिल्लो आमी पळया विभीषणान तेगेल मलगड भावाक सॅक्रिफायस म्हळ्यार त्याग कोन्न सोडला कित्याक रामाल खातीर ते आमी हांगा पळयत नेक्स्ट कसं फीस्ट आणि होस्ट म्हळ्यार शिष्य आणि तागेले एक गुरु जावं आमी सांगताची राजगुरु जावं तसल शुक्राचार्य आणि बली महाराज वामन देव येताना वामन येताना बली महाराज शुक्राचार्य म्हणता तू तागेला पूज कर नाका म्हण सांगता त्याला बली महाराज पळेल कुडले कळता देव हो स्वयं विष्णूची हो म्हण कळताना बली महाराज शुक्राचार्याल समेत ऐकन अशे देवाल पाय दुखता म्हळ्यार गुरून सांगिले की तो सॅक्रिफायस त्याग करतास गुरु काही नेक्स्ट त्यांच्या हजबंड अँड वाईफ म्हळ्यार बायलन बामणात त्याग केलेला आसा म्हळ्यार हांगा बामणान सांगिला उत्तराकय तेन कसं त्याग केला यज्ञिक ब्राह्मण पत्नी द्विज पत्नी ब्राह्मण पत्नी वृंदावनाची मथुराची ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण त्यांनी यज्ञ करत असताची जाल्यार कृष्ण आणि बलराम स्वतः मथुरांत येऊन असताचे त्यांनी येऊन आम्ही यज्ञ करता म्हणल्यार यज्ञ विष्णूक करता आशिल्ल्याची आणि प्रसाद कसा आशिल की ते कृष्णाक म्हळ्यार विष्णूक दवरचे आता तो कृष्ण स्वतः आयला कोण विष्णूच नव्हता तो येऊन ब्राह्मण लागी म्हाका कसं ना खाण दियाच म्हळ्यार म्हाका भूक लागला सन्न चेडू तांणी बलराम आणि कृष्ण होड्डने सन्न चेडू आशिल्ले त्या टायमार एक 12 वर्सां की 13 वर्सां सन्न चेडू त्यांनी निमगे ताची म्हाका खावच्या दियाची त्या ब्राह्मणा लागी कोण यज्ञ तयार करता असाची त्यांनी म्हणताची ना ह्या नैवेद्य विष्णू खातीर तुमकां न्ही म्हण कळता ते तांगेल बायल कोण ब्राह्मणाल बायल त्यांनी तांगेल म्हळ्यार त्या टायमार भायर येवचें नाशिल्लें बायल मनशाक त्यांनी तांगेल घरांत तुझी ऐकताची ओ कृष्ण आणि बलरामा भूक लागला म्हण सांगून त्यांनी कसं करताची यज्ञ दवराल पुरा नैवेद्य आसाच पूरा घेऊन वचून कृष्ण आणि बलराम वचून दिताची मागशी वाटे दाखवून वचून कृष्ण आणि बलराम वचून दिताची एक औसुल वात्सल्य रूपार येऊन त्यांनी कृष्णाक खावेताची त्या टायमार कृष्ण म्हणता कोणाक हानी यज्ञ करतासाच की तो स्वतः येऊन नैवेद्य निमगीत अस त्या सोडची सोड म्हळ्यार विष्णूक विसर न्हू तांणी कसं ना म्हाका पुण्य दावका तांची मत्यांत आशिल्लें तशें जावन स्वतः देवाक विसरून सोडलेच तांणी देव स्वतः येऊन तुगेला निमगीतस म्हाका खावच्या दी देव तो मोगान येऊन म्हणतास म्हाका कसं दी तू म्हण तू देवाक म्हूण कांड दवरला जाल्यार दिवच्याक रेडी ना तसल भक्ती
कसं ना नक्क माक्का म्हणून कृष्ण सांगता आणि यज्ञिक ब्राह्मण पत्नी म्हणा यज्ञ करचेशील ब्राह्मण पत्नी कसं करता तांका आशीर्वाद दिता देव त्या हंगा कसं ना त्या एक सॅक्रिफाईस फॅमिली मॅन आता तुम्ही म्हणलं भरत महाराज म्हणून एक भरत महाराज असं तो एक भरत असं लक्ष्मण आणि भरत रामाल भाव अनेक भरत असं तो ह्या फुल भारत वर्षाचे नाव तागेल नावा वैरायला भरत म्हणून तो वेदिक टाइमरी किंग आशिलो राय आशिलो शकुंतला दुष्यंताचा चलो न्ही नाही तोवय नाही हो दुसरो तो वेगळो भरत ओके ओके हा मस्त भरत असाची हागेल बापसूल नाव कसं की असं त्या बापसूल नाव हांव सोदून काडटा ते पाल्याव सांगता त्या तागेल पुत्ताल पण भरत असेल की अंग शास्त्रांत ऑलरेडी बरल भारत वर्ष म्हण कोणाल नाव आयलेला कोणाल की पूत भरत म्हळ्यार तो साधारण राय नाशिलो फुल वर्ल्डाक तोच एकलोच राय आशिल्लो त्या टायमार वेदिक टायमार तशें जावन तागेल नावा वयली भारत वर्ष म्हणून मस्त भरत असाची बुद्धाल भावाल नावे भरत अस शकुंतला हाजी नाव भरत अस ताजे मागीर लक्ष्मणाला म्हळ्यार रामाल भावाल नावे भरत अस तांणी पुरा भरत न्ही हो भरत महाराज सेपरेट दुसरोच हो व्हडलो भक्त असता तो घर गृहस्थी पुरा सोण होड होड राय राय म्हळ्यार कशी पुरा विश्वाक तोची राय आशिलो ते पुरा सोण तो कसं वानप्रस्थ घेवन देवाला यज्ञ खातीर वता तो त्या हंगे एग्जांपल घेवेत रघुनाथ दास गोस्वामी आमगेले एक आचार्य अंतू तोवय एकलेत तोवय तो मिलियनर तागेला कितली की 5 लाख गोल्ड कॉइन्स तितल्या रिच आशिल तो त्या टायमार 500 years एगो मोगल साम्राज्यान तुम्ही 1 लाख घालच आसतले कितल्या सावकार तांणी आशिल्लेची त्या सोणू तो कसं करता त्या पुरा म्हाका कसं नाका म्हूण सांगून हरी कृष्ण म्हळ्यार हरिनामाक अट्रॅक्ट जावन तो मुखारी गोस्वामी दत्ता ते पुरा सोण सोडता तो एक पैसे वर नता गेलो तो म्हळ्यार फॅमिली मॅन कृष्णाल खातीर तेवय सोडले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू कोणाल खातीर तान सोडले की तगेल नाव कोण लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार तवय घर गृहस्थी पुरा आशिल ते सोण तो कसं करता संन्यास घेता तो स्वतः कृष्णालेच एक अवतार त्या आम्ही मुखारची चॅप्टरांत 6 चॅप्टर 7 चॅप्टर तांगेलो उल्लेख तांत आम्ही पळया कोण ते म्हणून लक्ष्मण आणि भरत लक्ष्मणान तागेला नवेच वाडीक घालाल मात्र तिक सोडू तो रामाला लोटायलो म्हळ्यार देवाल सेवे खातीर आयला तो राम म्हळ्यार खाली मनीस म्हणलेची न्ही ते खाली भाव म्हणलेची न्ही देव तो स्वतः तागेल खातीर लक्ष्मणान सोडला भरत महाराज भरतान कसं केला हंग कोण भरत आहे दुसरो भरत लक्ष्मण आणि भरत ताण कसं केला ताण समेत तागेल गृहस्थी सोडला ना तो कंचे प्लेजरान इतली व्हड अयोध्या राज्य मेळल त्या टायमार तो कसं गेलो देवाला म्हळ्यार रामाल पादुका हाणू आसना वयर दवर म्हळ्यार तागेले की देवाल सेवे केला एक कसने तो निदोची समेत तागेला भंगराची बेड आशिला तो रायू त्या टायमार रामान नेक्स्ट तोच आशिलो रायशी रब्बेत आशिलो तो कसं करता सकल नेलांत न्हिदत आशिलो खावच्याक एक वेळाच खाण मात्र जेवत आशिलो म्हळ्यार इतल्या तपस्या करत आशिलो तो देवाला कसं ना एक देवाल दाखून दूर दल्लाल एक दुःखान तो तितले हे करता आशिलो म्हळ्यार तागेले फॅमिली समेत तो सोडच्या रेडी आशिलो प्रभुपाद आम्ही एक भगवद्गीता कोणाल वाजीत आसाच की ते कोण प्रभुपाद स्वतः ताण बरें जालें तागेले गृहस्थ जीवन आशिल्ल्या होड डिग्री होल्डर तो मागीर कसं ना मेडिकलान तो तागेले हे आशिल मेडिकल आशिल तागेले ताजे मागीर तागेले बापूस मर्चंट आशिलो म्हळ्यार व्हडलो सावकार आशिलो ते पुरा सोण तो कसं करता तागेल गुरून सांगिला इंग्लिशान तो बुक बरें आनी पाश्चात्य देशा वस म्हळ्यार वेस्टर्न सायडा वस आनी ते देवाला नाव प्रचार करी म्हणून सांगिले एट द एज ऑफ 70 केदान आम्ही रिटायर जाता सच की त्या टायमार तो भायलगांवा वता तेव्हा शिप खंयच्या पॅसेंजर शिप न्ही कार्गो शिप खंय पुरा लगेज आनी पुरा घालून अनेक देशा व्हरताच की तसल शिपांत म्हळ्यार तागेलो दुड्ड नाशिल कोण की दिल्लल ताका ते टिकेटान तो भायलगांवा वता थंय वचून तो
आता कसं 5 मिनिटाच्यान कीर्तन केलं की तो 3 घंटा कीर्तन करत आशिल्लो आणि त्या पळोवन हिप्पीज तांणी अट्रॅक्ट जालेच म्हळ्यार पुरा हिप्पीज न्ही तांत केला हिप्पीज तांकां कसं ना चिक्के स्पिरिच्युअलिटी वयर हें आशिल्ला तांकां ट्रुथ कसं म्हणगोत नाशिल्लें कसं ना सत्य कसं म्हणगोत नाशिल्लें प्रभुपादान दाखयल त्या पुरा सोण कसं पुरा वायट कृत्य की पूरा सोण शुद्ध ब्राह्मण टाइपार तांगेलें जीवन जाल्लें पूरा तांणी पूरा जन कसं ना देवाल नांव काडचें सुरू केल्याची एट द एज ऑफ 70 आमी रिटायर जावचे पळयत आसाची त्या टायमार प्रभुपाद त्या टायमार काम सुरू करता गेला म्हाका आतां इतली वर्स इंडियांत ट्राय करता इंडियांत कसं न्ही साध्य जायना कित्याक ऑलरेडी पाश्चात्य देशाचे अट्रॅक्ट जावन जाल्ला जन तांकां वापस तांडून हाडची तितले कॅपॅसिटी नाशिल्ली ताण कसं केलें कोणाक अट्रॅक्ट जाता तसाच की जन कोणा अट्रॅक्ट जाता तसाच की तांकां हांव फर्स्ट चेंज करता तेदन तांगेल्या बिहेवियरान चेंज आसता इंडियन्स ऑल म्हळ्यार तांकां कसं चूकी कसं सम म्हणून तांकां कळटा तशें जावन तो कसं करता पाश्चात्य देश वचून तांचे लोकांक तो चेंज करता त्या पळोवन आतां इंडियन्स कसं ना आतां इंडियन्साक कळटा ओ वेदीक कल्चर म्हळ्यार कसं ना म्हणून सांगून तांकां पळयलें मागीर आमकां ऑलरेडी गोत आसा आमगेलो ऑलरेडी मस्त 100 वर्सां दाखोवन सांगता आसाची जन 5000 वर्सां दाखोवन भगवद्गीता आसा घरांत बूक देवाक कुडांत बंद करून आसा कोणें वाजूचें वचना तांची न्यूसान येता ओ बायलगांवचे जन भगवद्गीता वाजयता तेदन आमकां कळटा ओ आमी समेत वाजूंक त्या कसं ना इंडियन्स तांगेल कसं ना मेंटॅलिटी त्या चेंज करच्याक ट्राय करता आणि तो देवाल खातीर ते पूरा सॅक्रिफायस आमी कोणाल पुरात नाव काडले की ते पूरा सॅक्रिफायस तांगेल खातीर करची की देवाल खातीर करची देवाल खातीर हे पूरा दिवच्याक म्हगेला उद्देश कसं नाशिल्ला अर्जुनाला सॅक्रिफायस हांगा दाखोवचे अर्जुन काल म्हणतो नव्हतो म्हाका मार घालता खातीर धर्म स्थापना खातीर धर्म म्हळ्यार कोण देव स्वता धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार कसं ना देवा कसं इन्स्ट्रक्शन दिला की तांचे धर्म त्या सोण दुसरी कसं केला रे अधर्म आतां हे हांगा कसं ना आमकां दाखोवच्याक हांवें ट्राय केलेलें हे कसं ना एनालायज आमी करचें आतां आमी पळया अर्जुन इतके कन्फ्युजनांत आसता मागीर अर्जुन आमी सांगला अर्जुनाक कन्फ्युजन सुटला म्हणून लास्ट काल लास्टान सांगला आतां कन्फ्युजन जावन मागीर अर्जुन कसं करता सत्संगा कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् आता अर्जुन कसं म्हणता कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा मग कन्फ्युज जाला म्हणून सांगतात अर्जुन स्टार्टिंग कसं म्हणता मग कन्फ्युज जाला कित्याक कार्पण्य दोष कृपणा म्हळ्यार मायजर कृपणा म्हळ्यार कसं ना मायजरली वीकनेस दोष म्हाका दोष आयला कसं ना हार्ट वीक जाता म्हाका वीक जाला पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे I am asking you to tell clearly तू म्हाका सांग देवा हांव कसो जाता तुगेला शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम आतां म्हाका भगवद्गीता हांव कळका म्हणून जाल्यार म्हगेला बिहेवियर कशें आसूं भगवद्गीता नॉर्मल जनांक हांव रोडार वचून ओडान मायकान तू मायक घान सांगल्यार समेत जनांक आयकना आयकलता की तांकां माते वचना कळना तांकां कित्याक तांगेल्या बिहेवियर कशें आसता तांगेले एटिट्यूड कशें आसता भगवद्गीता आयकतना शिष्यस्तेऽहं पांय पडून देवाक तू समजून सांग देवाक तू करून घेवच्या इजी ना देवाल अनुग्रह असल्यार मात्र आमी देवाक करून घेवचे साध्य आसा ते हांगा अर्जुनाला कसं ना एटिट्यूड आमी पळयत कशें एटिट्यूड आशिल्लें तेगेलें हंबल कसं ना देवाक पांय पडतस तो हांगा पांय पडून निमगीतस प्रपन्नम प्लीज इंस्ट्रक्ट मी सांग म्हाका शिष्यस्तेऽहं I am now your disciple इतली वेळ तरी अर्जुन कृष्णाक फ्रेंडा म्हणून पळयत आशिल्लो फ्रेंड आशिल्ले तांणी कझिन्स फ्रेंड्स बेस्ट कॉम्बिनेशन त्या टायमार आतां
युद्धभूमी येईल मागीर कसं जाता सर शिष्यस्ते हम मग शिष्या मंकी पळ्या म्हणून सांगतात त्या टाइमारी हंगा how can we similarly surrender to Krishna आता अर्जुनांतही सरेंडर केला हाव कशी सरेंडर करच्या कृष्णाक अजय की पुढे हा संस्कृत्याना हा भगवद्गीता कशी वाजूच्या म्हणून त्याला गजेंद्र मोक्ष मी ऐकलेच हे फोटो कोणाला गजेंद्र मोक्ष ना गजेंद्र कसा ना गजेंद्र कोण आशिल्लो हस्ती तर कसा नाही कसा संस्कृत असेल जाल्यार तेगेल भक्ती इतले असेल की देव स्वतः येता तेगे लागी ब्रह्म कोण वेदाच्या कसा ना वेदाक केला ताण म्हळ्यार वेद पठण तक चारी वेद पूरा ಗೊತ್ತಸ್ತಕ್ಕ जाल्यार तागेल निमित समेत चूकी दत्ता त्या ब्रह्म विमोहन लीला आमकां पुरा जन ಗೊತ್ತशे पूर्ण त्या ब्रह्म विमोहन लीला ಅಂತ कसं जाता तागेला फ्रेंड्साक कृष्णाल फ्रेंड्स तो वर्त ताज मागीर 1 वर्ष जाल तक कळता कृष्ण स्वतः नारायण स्वरूप म्हळ्यार तोच देव ताज मागीर तो कसं जाता सरेंडर आमगेल चूक जाल कुडले देवाक आमी सरेंडर करताची आम्ही कष्टार असताना देवाक आम्ही सरेंडर करताची आमकां कसं की दावक असता त्या टायमार आमी देवा सरेंडर करता जाल्यार सरेंडर करता आमगेल मनात कशें आसता देवा कसं नाही एक चूक जाल्या तक म्हाका माफ करे जाल्यार तू कशी नांचेत की तू कशी म्हाका म्हळ्यार म्हाका तू कशी नांचेत की तशी नांचे म्हळ्यार हांव तुगेल हातांत कशी पपेट मंकी जाल्या त्या सरेंडर टॉप मोस्ट म्हळ्यार ते कशें आसता आम्ही समेत टॉप मोस्ट सरेंडर आम्ही समेत प्रत्येक काम करची ती पुढे एक पटी देवाक उडगास करून हांव हे काम करच्या ट्राय करता सन जाल्यार तुगेल परमिशन दावका ते आमगेल मनांत सुख ते आमगेल मनांत सुख आमी कसान ट्राय करता सच की हांव करची न्ही देवान म्हाका सांगल्यार मात्र म्हळ्यार देवान म्हळ्यार देवान कसं ना हे कोरून दिल्यार मात्र हांव करच्या साध्य ते आमगेल भितर आसूं का सन सन विशयांत समेत तशी हंबल एटिट्यूड आता भगवद्गीताची अर्थ करून घेवचे इजी ना दास्य भाव कशें सुका हनुमंत दास्यांतू हनुमंताकिंत चड कोणे पूज करच्या साध्य ना आमकां पुरा जनांक तशें रामायण पुरा जनान आयकून अशें पुरो हनुमंताला तितल्या दास्य भाव कोणाकय ना आणि प्रल्हाद महाराज तुम्ही सांगला प्रल्हाद महाराज प्रल्हादा खातीर नरसिंहदेव आयलो सांगला आमगेल सरेंडर कशें आसता केलो जन्म म्हाका देव दिसना कितें तू कितले देवाक सरेंडर तू प्राइम मिनिस्टराक तुगेले एदूर येवका म्हण तू काश आस जाल्यार तू तागेल प्राइम मिनिस्टर कितली क्लोज आस म्हण आसता ना तांची आमी हांगा मेटेरियल वर्ल्डान तू अनेक प्राइम मिनिस्टर वयर आमी क्लोज जावचे साधन जाल्यार देवाक आमी क्लोज जावे कशी भक्ती सेवेन तू ते आमगेल मनांत चुका So how does Lord Krishna show us how to become a good teacher? आता अनेक एनालाइज करूया आम्ही हांगा कृष्ण फर्स्ट चॅप्टरान तू एक शब्द उलयना कित्याक कितें उलयतना तो एक शब्द उलयतना कसं करता कृष्ण फर्स्ट चॅप्टरान कसं करतशील कृष्ण कोणी सांगेत कसं करनासतशील तो फर्स्ट चॅप्टरान तो अर्जुन सांगता होत असतं गेल दुःख पेशन्स व्हेरी गुड हा आणि कसं नशिला कसं क्वालिटी दाखयतो सांगत एक टीचर दावका जाल्यार तुगेला कसं क्वालिटी असू का म्हण कृष्णांक दाखयतस कित्याक शिष्य असते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न म्हणला अर्जुनान शिष्य तश म्हण जाल्यार कृष्ण कसं ना टीचर आता टीचर कसं करतस येस लिसनर लिसन तुम्ही हँड रेस करायत ओके अनम्यूट करता ना जाल्यार ओके येस तशी आता अर्जुन yes trying to understand question okay yes तुम्ही पुरा चॅट बॉक्सान बरेला व्हेरी गुड
आता पळया आम्ही पळया उवाचा ऋषिकेश आता कृष्ण कसं करत असं डिसेंडेंट ऑफ भरता at that time Krishna is smiling पूरा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम म्हणताना तिथली चंद कोरण अर्जुन कसं करतास पायी अर्पण कृष्णाक पायम पण सांगतास मग शिष्य मग स्वीकार करून घ्या म्हणताना कृष्ण कसा करता सांगा प्रसन्नमिव भरता म्हणजे कृष्णाला तोंडात एक स्माईल येता प्रसन्न आता इतली टेन्शन स्थितीन तू कृष्ण किती स्माईल करतास ताक मार्क आशिल्लो अर्जुनाक कित्याक अर्जुन युद्धभूमीन येवन म्हाका युद्ध नाका म्हणतास तुगेल फ्रेंड कोणी युद्धभूमीन येवन युद्ध म्हाका एग्जाम बरोवचो नाका हांव एग्जाम हॉलांत येवन म्हाका एग्जाम बरोवचो नाका म्हणल्यार हांव बापूस न्हिद बसताचो ताका एक मारनाचो कित्याक इतली पुरो कोरून जालें मागीर तू एग्जाम हॉलांत येवन हांव एग्जाम बरेना म्हणल्यार ते कसं फेल ना ते दायना फेल जाता जाल्यार हांगा आमी पळयल्यार कृष्ण हसतास स्माईल करतास हशी म्हळ्यार होडान हसणे हांगा सानूच एक स्माईल दितास कित्याक not scolding but always smiling एदूचे स्टुडंटाक कसा प्रॉब्लेम असता जाल्यार त्या टायमारी कसं ना टीचर ताका सवची न्ही ताका स्माईल करून शिष्याक कसं ना काम डावन म्हळ्यार म्हाका गोत्तास तू मस्त टेम्परस म्हळ्यार तुगे लायक सिच्युएशन मस्त वायट जाल्ला म्हाका गोत्तास जाल्यार शिष्य तागेल स्थिती कशी आसा म्हाका दायना म्हूण रडता आसता त्या पळोवन टीचराने ओ तुका दायना सोडी म्हणची एक एनकरेज करता स्टार्टिंग कशी करता स्माईल दिता ओके फाईन जाता पुरा जनाल जाता ठीक आहे फाईन म्हळ्यार ठीक आहे शांत जात तुगेल कसं एक टेम्परस की वैरात गेला ते शांत करून घ्या म्हणून ग्रीफ स्ट्रिकन म्हळ्यार रडता आशिल अर्जुनाक तो शांत करता कृष्णाला एक स्माईल आणतो शांत दत्ता ताज मागीर कसं करता सत्कृष्ण कृष्ण म्हणता भगवान उवाचा कसं म्हणता सत्कृष्ण अशोचानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः आता कृष्ण कसं म्हणतास तू पंडिताल म्हणून उलयतास पंडित म्हणा कसं पुरा गोत्तशील न्हू पंडित म्हणा कसं आमी कोणाक एक व्यंग्य करच्याक आमी म्हणतास तू व्हडलो पंडिता म्हणून उलयतास म्हणून आता सेम कृष्ण कसं ना अर्जुनाक म्हणतास व्हड पंडिता म्हणून उलयतास तू अर्जुना जाल्यार मेल्लाल कतिरी ವಂಚಲ್ कतिरी पंडित केदने राणाची म्हळ्यार हांगा सांगच्या कसं वतास कृष्ण हांगा सेकंड पॉइंट कसं ना सौत तो अर्जुनाक सौता यू आर फुलिश म्हणून सांगता म्हळ्यार मूर्खतान करतास तू अर्जुना जाल्यार हांगा डायरेक्ट जावन कृष्ण म्हणता कृष्ण कसं ना स्वीटली जावन म्हणता म्हळ्यार तू अशी करची नाही तशी कर का म्हणून समजावून सांगता सेकंड फर्स्ट कसं आमी म्हळ्यार लिसन्स सायलेंट मौन मौन वाईट नाही मौन धाव काम गेल जीवनात जाल्यार सिच्युएशनावर डिपेंड खंयच्या टायमार आमी सायलेंट असू का खंयच्या टायमार उलोवप आमकां कळका नेक्स्ट कसं गिव्स नॉलेज ऑफ गीता ओनली वेन अर्जुन इज रेडी अँड सरेंडर्ड आम्ही पुरा जनाक आता आम्ही पोस्टर घालताना 1000 जनाक वतात ना पोस्टर्स जाल्यार खाली थोडे जण येतात कित्याक पुरा जनाक भगवद्गीता ग्रास्प करची तितला है ना कॅपॅसिटी ना आम्ही गीता महात्म्यान तसं हे कसं ना भगवद्गीता गंगा जला समान गंगा जलाच्या समान गंगा जलांत आम्ही नाल्लारी शुद्ध जाताची त्याची गीता म्हळ्यार गंगोदक म्हळ्यार गंगाची उदका मंकी म्हणून शंकराचार्य म्हणता त्या गीत आम्ही केन्नाय वाजित असल्यारी गंगेची उद्द आम्ही पिल्ला मंकी तितली प्युरिटी आसता त्या प्युरिटी घेवची तितली कॅपॅसिटी केला जनाला ना नेक्स्ट कसं स्माइल्स नो अँगर एट अर्जुना म्हळ्यार हांव सांगलें स्माइल करता तो बेंड्स नॉट ब्रेक म्हळ्यार मोल्ड करतास अर्जुनाक ट्राय जाल्यार इतली सवची की ताका फुल डिप्रेस जावन अशी तितली तो सवताना आन्सर ऑल क्वेश्चन्स इन शॉर्ट इमिडिएट आता हांव म्हळ्यार गीता सारांश म्हळ्यार कसं ना शॉर्ट जावन आन्सर सांगता अर्जुन कृष्ण तो 5 रिझन सांगता 5 रिझनाक इमिडिएटली तो 5 आन्सर सांगता कोण कृष्ण त्या इलॅबोरेट जावन 18 चॅप्टरांत मागीर आसता
एक टॉपिक कृष्ण घेऊन ताका इलॅबरेट जावन म्हळ्यार होडान म्हळ्यार चंद करून ताजे भितर डीप स्टडी करून अर्जुना सांगता जाल्यार एट प्रेझेंट अर्जुना पुरो सांगला तो अर्थ करून घेवची कॅपॅसिटी आसवा ना कित्याक ताका दुःख जाता आसात ताका कश्ट येता त्या टायमार हांव होडोड फिलॉसॉफी सोडला रे जनाक कश्ट येता आता कृष्णा भक्ताक कश्ट येता तागेले जर होडोड फिलॉसॉफी म्हणजे सुरू केला त्या घेऊन घेवची तितली कॅपॅसिटी आसवा ना तो कसं ताका कश्ट येता कश्ट येवच्या टायमार इमिडिएट रिलीफ कसा मेळटा ते आमी दिवका ताजे मागीर ताका हुगूर जावन कसं ट्रेनिंग दिता वचक त्यात अर्जुन कृष्ण कसं करता अर्जुनाक तशी कीप्स एनकरेजिंग अर्जुना आता अर्जुनाक विंगड भरता मागीर कसं ना कौंतेया ना तसल पुरे एक विंगड नावार तो एनकरेज करतस गिव्स अर्जुना चॉइस ह्या पुरा जालें सेकंड चॅप्टर लास्ट कसं म्हणता अर्जुना कृष्ण पळा आम्ही इतले पुरा सांगले सन एक्झाम्पल्स आणि पुरा दिला हांवें पुरा सांगलं मागीर कसं ना तू गेला वैरी तू युद्ध करण्याच्या वेळेस तू गेल रे कित्याक फोर्स करताना कृष्ण केदने आमकां फोर्स कर एक उडगास दवरच आमी सांगता शोत हांवें वायट केलें जावं कृष्णान म्हाका वायट करच्या कित्याक सोडल्या कृष्ण केदने फोर्स करना आमगेल चॉयस कृष्ण केदने फोर्स करना आमकां कसने दावता फोर्स करची तसल न्ही इंडिपेंडन्स दिता आमकां whenever Lord Krishna speaks in Bhagavad Gita, why it is said Shri Bhagavan Uvacha, why not Krishna Uvacha? Arjuna सांगताना भगवद्गीतांतो उलयतना अर्जुनान सांगताना कसं येईल ते अर्जुना उवाच संजयान उलयतना संजय उवाच म्हणून धृतराष्ट्रान सांगताना धृतराष्ट्र उवाच म्हणतात जाल्यार कृष्णान उलयतना कृष्ण उवाच म्हण कितें ना भगवान उवाच म्हण कित्याक कोण आन्सर सांगता म्हाका भगवान उवाच म्हण कितें सांगता व्यासू वेदव्यासान महाभारत भगवद्गीता बरयला why not Krishna uvacha why Bhagavan uvacha ಗೊತ್ತಾಸ್ವ कोणाक हॅलो कित्याक लॉर्ड कृष्णा जो आसा तो भगवान विष्णूचो अवतार म्हणून ओके येस आणि कोण म्हणता शिवा तो देवादी देव असतं सुप्रीम असतं ताज निमित्त ओके येस थँक्यू ओके आता पळय आम्ही भगवान वाचा म्हळ्यार भगवान एकलो असो आणि तो एकूच कृष्णा थ्रूच बाकीच पुरा असं म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल शिव म्हणा ते गणेश म्हणा ते ना कार्तिकेय पार्वती पुरा तांगेल तांगेल तकून उद्भव जाला तांगेले फॉर एक्झाम्पल एक मिनिस्टर मेन प्रायम मिनिस्टर तो बाकीच काम पुरा करू काय जाल्यार तो एकलो करू जायना बाकीचे विंगड फिल्डा खातीर विंगड कशी सिलेक्ट करता तो तशी त्या बाकीच पुरा असो म्हणून हे कृष्णांक तोच परमात्मा त्या देखून ताका भगवान उवाच भगवान म्हळ्यार एकूच श्लोक तुमगोतस की भगवान कंचिता कृष्णस्तु स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूरा तागेले इच एंड एव्हरीथिंग एक पल्ल हलका दलती की तागेल परमिशन जावका म्हणटा पळय तशी तागेल इच्छान जाता बाकी पूरा तागेल जावची तागेल इच्छान पूरा इच एंड एव्हरी वार येवची जाल्यार उद्दा जाल्यार पुरा जालें म्हणून तागेल ते भगवान उवाच एकू तो तशी व्हेरी गुड येस येस थँक्यू माताजी येस आता भगवान वाचा म्हळ्यार कसं ना ममता माताजीन सांगला सुमार ऑलरेडी त्याने कृष्ण कॉन्शियस असेल जनांक ऑलरेडी गोत असे पुरो भगवान म्हळ्यार कोण कसं आहे पुरा म्हणून सांग आमकां पुरा नवे टर्म आसता भगवान म्हळ्यार कसं ना पा म्हणून सांग पळयात भगवान म्हळ्यार कसं ना आता देवाक अर्थ करून घेवच्या 3 स्टेज असताची त्या हांव एक सन एक्झाम्पलान सांगता स्टार्टिंग हांगा एक मागशी सन होड गुड्ड सांग मागशी दिसतस तुमका हांगा होड गुड्ड क्लियर जावन दिसतस कितली रूख आसाची म्हणून सांगू ना न्हू हांगा दिश आसा ना कित्याक फॉग आसाच एदूर दाखोवन
हें स्काय लाइन दाखून कळला रे दूर दाखून गुड्ड असा आमकां दिसान तांच हांव लागीं वचून पळयता म्हाका रूख आनी पुरो दिसता ओ रूख क्लियर जावन आसा ताज मागीर हांव रुखां लागीं वचून पळयता त्या टायमार कसो ना आनीकय क्लियर दिसता ताजे भितर त्या रुखांत एक्टिविटी कसो दिसता साची म्हण दूर दाखून कसो ना गुड्डो एक कसो ना पदर एक लेयर आमकां दिसता लागीं वचून पळयता म्हाका कळटा ओ ते गुड्डो म्हण सांग ताजी लागीं वचून पळयता ओ गुड्ड्यांत रूख आसा म्हण कळटा आनी लागीं वचून पळयता कसो त्या रुखांत जावचे एक्टिविटीज आमकां कळटा तशीची आतां कसो ना आमी इंडियान नॉर्मल जावन गॉड म्हळ्यार पुरो जनांक वता देव म्हणून आतां जनाक आमी निमगेला देव म्हळ्यार कोण म्हण निमगेला रे बायलचे नॉर्मल जावन लोक कोण म्हळ्यार विष्णूला ह्या न्ही बायकी जन म्हणटाची देव म्हळ्यार लायट म्हण सांगून तें कसो ना व्यास महर्षीला बापूस जावन आशिल्लो तांणी म्हणटाची कनिष्ठ देवाल गोतशे प्रत्येक बायलची एक सनातन धर्म आमगेले हिंदू धर्म सोडून बाकी धर्मांत कसो ना वैदिक शास्त्रांत सोडून बाकी खंयची बायल दाखून शास्त्र आसा की तांतू देवाल रूप देवाल लीले कसो ना एक्सप्लेनेशन ना खाली वैदिक शास्त्रांत मात्र आमगेल हांगा सांग दाखून होडतय कृष्ण कसा पुरा खेळ नाशिलो कोण आशिल्लो तेगेलो टो कोण तेगेले फ्रेंड्स आशिल्ले प्रत्येक गोत आसा आमकां नाल्यार बाकी अंतू दिसना तांकां कसो ना देव म्हळ्यार लायट ताका आकार ना निराकार तें कसो ना देवाल ब्रह्मज्योती ब्रह्मज्योती म्हळ्यार कसो ना देवाल अंगा दाखून येवची लायट ना देव तो ताका खंयचे लायट जावका म्हणना सेल्फ एफल्जंट म्हणटाच म्हळ्यार देवाल अंगा दाखून आमी पळयताच न्हू प्रभावळी म्हणून आमी देवाल मात्या मातशें कसो एक लायट शे करताच ते कसो ना देवाल अंगा दाखून येवच्या लायट ते कसो ब्रह्मज्योती ताजे की वयर ब्रह्मज्योती वयर हांव ध्यान घालता ताज मागीर म्हाका कसान मेळटा ताज मागीर म्हाका देवाला खंयच्या चतुर्भुज रूप दिसता चतुर्भुज रूप कसो ना देवाला सेकंड फॉर्म ताजे की डीप कळताना ओ देवाक आकार आसा म्हण कळटा ताजे की डीप कळताना ओ देव कसो ना ताका नाव आसा कृष्ण तागेलें नाव ओ कृष्ण नाव ओके ताज मागीर देवाल फेवरेट कसो ना ओ ताका बटर फेवरेट ताज मागीर कसो ना तागेल जन्म अशी जाल्लो म्हळ्यार देवाल जन्म जायना कृष्ण म्हणता मुखालच्या 9th चॅप्टरान तो 10th चॅप्टरान जन्म कर्माचे मी दिव्य मिगेल जन्म आणि कर्म खाली मनुष्याल म्हणकी नाही हांव एपियर जावचे आमी देवाल बर्थडे म्हूण सांगनाच देवाल एपियरन्स डे म्हूण सांगताच एपियरन्स डे म्हळ्यार कसो ना देव ऑलरेडी आसा जाल्यार आमगेल दोळ्याक एपियर आनी डिसअपियर जाता म्हळ्यार भुंयक एपियर जाता येता तो वापस वता तागेल धामाक वापस वता तो मरच्या दो जन्म येवची न्ही देवान आमगेल म्हणकी न्ही आमगेल म्हणकी डेड जाला म्हणकी आमगेल बॉडी दुसरे जाल्यार देवाल तशें ते कसो ना हांगा आमी पळयत 3 टायपाचे रियलायझेशन आतां आमी पुरो कॅमेरा ऑफ करून दवरला ना आमकां एक दुसऱ्यांक पळोवचें पडटा जाल्यार हांव अशी कंक्लूड करूं जायना की एदूर जन नाची म्हणून दो जनाक आकार ना म्हाका तुमकां पुरो आकार ना म्हूण सांगचे साध्य ना कित्याक तुमी दिसना म्हूण सांगिल तरी तुमी ना म्हूण हांव कंक्लुजनार येवचें साध्य ना तुमकां आकार ना म्हूण कंक्लुजनार येवचें साध्य ना तुमी आतां कॅमेरा ओपन करताच तुमगेल तोंड दिसता म्हाका तोंड दिसतना हांव म्हणटा ओ हांकां आकार आसत ताज मागीर हांव फोन करता उलयत तुमगेला उलयतना कळटा तुमी इतले घंटा ऑफिसा वताची इतले घंटा तुमी उठयताची चिकी क्लोज जातना मुगेले रिलेटिव्स आसाच म्हण करया हांव रिलेटिव्स उलयतना तांगेले दिनचर्याचें काम कळटा म्हाका तशीची देवा लागीं आमगेलें रिलेशन कशें आसता स्टार्टिंग कशी ओ देव म्हळ्यार ताका आकार ना लायट ताज मागीर देवा मागीर आनीक चड शास्त्रांत आमकां कळटा कसो ना देवाक आकार आसा ताज मागीर आनीक चड कळतना आमकां कसो दिसता देवा लीले आसाची पास्ट टायम्स देवाले लीले देवाला आमगेल मागीर दिनचर्याचें काम न्ही लीले प्रत्येकाचे ते आमकां कळटा ते कसो ना ब्रह्मा परमात्मानी भगवान एस्पेक्ट्स म्हळ्यार दुसऱ्या कसो ना देवाला आनी भगवान कसो आसा की द टॉप मोस्ट
तशदा हांव कृष्णाक हांगा कृष्ण उवाच म्हणून सांगनाची भगवान उवाच बिकॉज इट्स द टॉप मोस्ट. आता माताजीन कसं म्हणले की ते आम्ही 11th चॅप्टरांतू कृष्ण स्वतः म्हणतो तो कोण म्हणून 11th चॅप्टरांत सांगता 10th चॅप्टरांत 11th चॅप्टरांत दाखयता तो कोण विश्वरूपान. ताजे मागीर अपास म्हणता ह्या पुरा मेगेल रूप नाही अपास तो कृष्णाला भगवान रूपांत येऊन बसता. कृष्ण म्हणला री आता इतली ते अर्थ जालो न्हू तुमका. आता नेक्स्ट कसं म्हणता हू एम आय हांव कोण आम्ही कोण म्हणून हांगा क्वेश्चन येतलो. कृष्ण कसं कितें म्हणता अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे मेल्ललेंकनी जीव आशिल्लेंक पंडित दलाल रण म्हणून कितें सांगता सत अर्जुन कृष्ण अर्जुनाक ताका करुणे नाव मेन टॉपिक असं करुणे ना करुणे नाव ताका पंडित दलाल एक ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ಜನ ತಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಲ ನೀ ಜೀವಂತ ಶಿಲಲ್ವರಿ ದ ಕಸನ ತೋರಣ ಕಿತಾಕ किता म्हळ्यारी तण तक गोत्तस मेल्लला देह जन्म आयलेला देह आत्म केदना आशिला. आता कृष्ण कसं म्हणता सत अर्जुनाक देहिनोस्मिन् यथा देहे म्हळ्यारी आमगेल देह कशी कंटिन्युअस पास जातस आम्ही देहा भितर अनेक देहा दाखवून अनेक देहाक पास जातस ताजे की पुढे आमगेल देहची कसं ना ट्रान्सफर जातस हांव सान चेडलाल रूपार आसता ताजे मागीर होट जाता मंतार जाता आमगेल देह कसं तेवय आमगेल देह मागीर सान आसतना कसं देह आशिल्लो की ते ऑलरेडी मेल्ला न्हू आमगेल बॉडीन टू डेड सेल्स जी मरताच न्हू आमगेल सेल्स कसं मरताच डेड सेल्स जाताच त्या कसं ना वता आमगेल बॉडी दाखवून आमकां नवे बॉडी मेळतच दिवस दिवस गेल तशी आमगेल बॉडी कसं ना नवी जाता वतस जाल्यार एक टायमार येता कसं ना कौमारम सान चल्लो ना कौमार यौवन जाता ताज मागीर जरा मंतार जाल मागीर कसं जाता मंतार ते आमी ग्रो जातस आमगेल बॉडी चेंज जातस. तुमगेल एक सानूची चाइल्डहुड पिक्चर एक 30 वर्ष 40 वर्ष पुढे आशिल्ला चाइल्डहुड पिक्चर सान चिल्ड्रन आसता आनी पिक्चर आसता तुमगेला त्या पिक्चर तुम्ही पळयताची त्या पिक्चर पळोवन तुम्ही सांगताची हा हांव म्हणून सांगता जाल्यार तुगेल देह आतां फुल चेंज जाला ते कोण तशें म्हणटा ते आत्म त्या देहा भितरी त्या चेडलाल देहा भितर हांव आशिल्लो त्या आत्ता ह्या देहा भितरी हांव आसा आतां चेंज कसो जातास देह हांव चेंज जाता ना हांवच सांगा मेल मागीर तत देहांतर प्राप्ती मरता जरा म्हळ्यार मंतर जालें मागीर ऑब्वियसली आमी मरताची जन्म आयलो मागीर मरकय मेल मागीर कसं जाता आमकां आमी अनेक देहा वताची म्हूण कृष्णान सांगता. नेक्स्ट आता आत्म त्याची क्वालिटीज कसा ना म्हणून कृष्ण निमगिताना कृष्ण म्हणता नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचति मारुता. अर्थ कसा नंगा अंग तो कृष्ण म्हणता कसं सोल आत्म कसं असं की नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि कंच शस्त्रांत तुका मरच साध्य ना. नेक्स्ट कसं दहति पावक म्हळ्यार कंचे उज्जंतु जळच साध्य ना आत्माक. क्लेदयन्त्याप उदकांत घालून तुका वल्ली करून जावचे साध्य ना वल्ली करचे जायना आत्माक. आनी कसा मारुता वारेंत समेत तुका मारू जायना म्हळ्यार हंग तू म्हळ्यार कोण हंगा आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतू येतन फर्स्ट आमकां कसं कळका हांव ह्या देह न्ही हांव आत्मा ते आमकां कळका ताजे मागीर कसं ना आमी ते आमगेल जीवनांत एप्लाय करचे ट्राय करता एप्लाय करता करता मस्त वर्स लागता कित्याक इतली इजी ना आमगेल देहा वयर आशिल्लें अटॅचमेंट करचे ते कॉन्स्टंटली जावन वता जाल्यार आमकां इतली कळका की कसं ना आमी देह न्ही आमी आत्मा म्हूण आमकां उडगास आसूं कळता आसूं का आमकां ते आमकां कृष्ण कसं ना अर्जुनाक सांगता. हतो वा हत कृष्ण कसं म्हणता सर नेक्स्ट कसं म्हणता नो एन्जॉयमेंट म्हळ्यार म्हाका एन्जॉयमेंट ना कृष्ण म्हणून सांगता ना कृष्ण कसं म्हणता हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम आता तू मेल्लरी म्हळ्यार तुका कॉन्कर म्हळ्यार तुका मार घाल्ला म्हणून कळया. आता आमकां पुरा जन गोतस पांडव विन जाले जाल्यार हांगा कृष्ण कसं म्हणता एटलीस्ट तुका मारून घाल्ला म्हणून करया जावं सोलवल म्हणून करया कसं जावचें आस मेल्ल्यार युद्ध भुमींत मेल्ल्यार तुका स्वर्ग मेळटा अर्जुना
विंद जाल्यार कसो जाता तुका भूलोक स्वता म्हळ्यार फुल अर्थ किंगडम तुका भारत वर्ष फुल तुकाच मेळटा तेच न्हू गेट अप and fight with determination. युद्ध कर अर्जुना म्हणून सांगतात. कसं दुःख असं प्रत्येक मेळटस बिनी तू धावून गेल्यार तू म्हणलं मग हातांनी म्हाका मारता की हांव तांकां मारता बिनी तू धावून गेल्यार कसं जातला आता सेकंड कसं नसता गेला कसं एन्जॉयमेंट असं मग एन्जॉयमेंट ना कृष्णा हांव धांवन वता म्हणून सांगला रे तुगे एनिमीज कौरव कोण आसाच की तुका धांवची पळो न्हू तांणी कसं म्हणटाची अनकाइंड वर्ड्स तुगेल बद्दल निंदन करताची तुगेल बद्दल आता क्षत्रियाक एक रियल क्षत्रिय जाल्यारी ताका एक निंदा केल्यार ताका कोप येता तागेल्या पवरा वयर एक क्वेश्चन आयल्यारी ताका कोप येता तू क्षत्रिय अर्जुना आनी कसं तुगेल्या पवरा वयर क्वेश्चन केल्यारी तुका ते सहन करची तितल्या शक्ती ना तुगे लागी will be more painful तू मेल्लरी समेत इतली दुःख मेळेस ना तू जिवंत असून धावून गेले युद्ध भूमी दाखवून ताचे की चड दुःख तुका मेळता थर्ड वन कसा ना पाप जाता आता हनुमंत लंका उज्ज घालता आता मी काल पळयला स टाइप एग्रेसर्स कसान पुरा म्हळ्यार स टाइप जनाक इमिडिएटली मारून घालका म्हणता म्हळ्यार वेदिक हंतस तांत उज्ज घालताल घराक उज्ज घालताल म्हणून जाल्यार हनुमंताक खंयचे पाप येला ना प्रत्येक इंडियन तुम्ही यारी समेत खंयचे प्रत्येक गलींत हनुमंताल एक सन देवस्थान म्हणून केला राम आणि हनुमंताल एक सन देवस्थान प्रत्येक गलींत कोणाक हनुमंता कसं पापी कित्याक की ताण त्या गालच्या ह्या कसं उद्देश कसं रामाक खुशी करच्याक धर्म संस्थापन करच्याक कृष्ण प्रति युगांत येता तशें म्हणून जाल्यार त्रेता युगांत येयलो रामा रुपांत त्या रामाक खुशी करच्या म्हणून हनुमंत कसं उज्ज घाल ताण केलेलो वाईट नाही हांगा उद्देश करेक्ट आशिल्लो आता तशें जावन कृष्ण कसं म्हणतास पाप येता म्हणताना कृष्ण म्हणता नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तू चड कर का म्हणून सांगना अर्जुना सन म्हणटारी तू धर्माच्या कसं धर्मा खातीर काम केल्यारी कोणाक मारून घालल्यारी युद्ध भूमीन तू तो अधर्मी कौरव कोणी धर्माची सपोर्ट आशिल्लो ना तांणी अधर्मी आशिल्लेची तांकां तू मारल की तुका खंयचे पाप येना तशें जावन आमी कसं कृष्णा कॉन्शियस सांगतो कृष्ण भक्तीन तू केदने पाप येना कित्याक भक्त कसं करतस की तो देवाक समर्पण करचे ट्राय करता आणि तो कसं करतस ते धर्माक वांचोच्या ट्राय करतस ना तशें स्वल्पमप्यस्य कृष्ण आमी सनचे एक फूल दिता सान चड आसतना सन फूल दिता कृष्णाक त्यावेळी उडगास दवरता कृष्ण जन्म ते उडगास दवरता आमकां लागतलो हो म्हाका ह्या जन्मांत तितले लायक कितें जातास कित्याक की तू मागच्या जन्मांत कृष्णाक कसं की दिला तशें जावन ह्या जन्मांत तुका भगवत गीता ऐकूच्या कृष्णान कसं ऑप्शन दिला तू घेतली त्या ऑप्शन चूज केलं कृष्णाक कितले खुशी जातला त्या टायमार स्वल्पमप्यस्य सन म्हणटार तू देवाक सेवे केलता की त्रायतो महतो भयात म्हळ्यार व्हडान व्हड कष्ट दूर जातात व्हड कष्ट म्हळ्यार खंयच्या वापास 84 लाख स्पीशीसान तू जन्म घेवचो वापास तू जन्म येवन मनुष्य जन्म मेळ्ळारी चिक्के बिनी तुका बुद्धी आसा भगवद्गीता वाचूका म्हण लायक घालाचे आमगेल कर्म इतली वायट आसा की आमी पशु जन्मांत गेल्यारी कसं अवस्थ वापास भगवद्गीता सोड आसा देवाला नाव काडची तितलं आमकां शक्ती आसा ना तसल एक महत्व भयात एक भयानक सिच्युएशन दाखवून सनची देवाला काम केल्यारी वंताची म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट सांगता धर्म नाश केल्यार कसं जाता वर्णसंकरात वर्णसंकर म्हळ्यार कसं ना शंकराने वर्णसंकर म्हळ्यार कसं म्हणतात कुपुत्रा म्हणून सांगता आसना म्हळ्यार चेडू दत्तासाची जाल्यार तांकां आवस कोण बापूस कोण म्हणून वता इल्लीगल जावन इलिसिट सेक्स म्हळ्यार इल्लीगल जावन करतना बापूस कोण की तांगेल वैदिक शास्त्रांत आशिल्ली मिती वाडीक जावन आसना लिव इन आताच्या चेडू दत्ताची बापूस कोण आवस कोण गोतना तसल एक दिक्क नातील चेडू वर्णसंकरा दत्ताची म्हणून काली सांगताना कृष्ण सांगता कसं ना
तू कसं असो का एक प्रत्येक वेद तू कसं कळलारी देवाल सेवे केल्यार कसं जाता सण सण कसं वेल असाच की ताका होड रिजर्वॉयर न्हू सण सण बांय असाची त्याला होड रिजर्वॉयर कसं करता सण सण बांय कसं असाच की ताजी उद्देश होड रिजर्वॉयर वॉटर रिजर्वॉयर तांची फुलफिल करता म्हळ्यार वेद शास्त्र आमकां कळलारी ना त्या एक सण सण कसं आमगेल कूल असाच की त्या पुरा तांची हे करता म्हळ्यार कसं ना फुलफिल करता जी डिझायर्स तेज मागीर कसं म्हणता कृष्ण तू एक रोल मॉडेल आमकी दावका म्हणून सांगता तू आता युद्धभूमी दाखवून धावून गेला रे मुखालचे जनरेशन कसं सांगता ओ अर्जुन समेत युद्धभूमी दाखवून धावून गेलो अर्जुन कोण अर्जुन महायोद्धा तोच युद्धभूमी दाखवून धावून गेलो तशें जावन हांवय धावून वता म्हणून तू रोल मॉडेल वायट जाता तशें धावन कसं करता तू समजावन असो का अर्जुना तू युद्ध कर का धर्मा खातीर युद्ध केल्यार मात्र मुखालची जनरेशनाक तू कसं ना एक एक्झाम्पल जाता नेक्स्ट म्हणता मग डिसिजन घेवचे जाताना एके हकुरु नंदना व्यवसायात्मिका बुद्धी कसं ना केन्नाय बुद्धी खंयची वयर असो का एक हाजी वयर असो का त्या कसं ना देवाल वयर म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियस केन्नाय कसं ना करेक्ट असो का आमगेल एक हाजी वयरी फोकस घालून असो का एके हकुरु नंदना आता कसं म्हणतस अर्जुना कशी आपेतस नंदना चैल्डाल रूपार आपेतस कृष्ण चाइल्ड ऑफ कुरु म्हणून सांगता हांगा सांगता नेक्स्ट बहुशाखा ही अनंतश्चा मस्त शाखा मस्त ब्रांचेस ಎಲ್ಲಾರಿ those who are on the path of this are resolute in purpose and their aims is one. Oh beloved child of Kuru, the intelligence of those who are irresolute is many branches. कोणाक फोकस करू जाताना की हा एक एम कसं एम कृष्ण व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणा कृष्ण कसं सांगतस एकची गोल असलारी ते इझी जाता जाल्यार हा एक गोल ना जाल्यार कसं जाता बहुशाखा म्हळ्यार अनंतश्चा म्हळ्यार हा शाख कसा ना एंड ना म्हणून कृष्ण सांगता म्हळ्यार त्या टायमार आम्ही एक फोकस करता एक टायमार म्हणून कृष्ण सांगता कर्मणि एव अधिकार असते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्व अकर्मणि हाजे अर्थ तुमका गोत्तशे पुरो मस्त कडेन आमी पळोवन आसता कर्मण्येव अधिकार असते मा फलेषु कदाचन इतले ह्या दोन्ही सेंटेन्स मात्र मी काही बाहेर असताना पळयताच कसं जाता कर्मण्येव अधिकार असते मा फलेषु तुमगेल कर्म तुम्ही कराची आणि कसं ना तुमगेल फ्रुटा वयरी ऍक्शन कसं ना एंटायटल करून घेणं म्हळ्यार फ्रुट्स सोंड सोडाची मा कर्म फल हेतुर्भूर नेक्स्ट सेंटेन्स अर्थ कसा ना नेवर कन्सिडर युअर सेल्फ एट द कॉज ऑफ युअर ऍक्टिव्हिटी ह्या कोणे उलयनाच कसं तांणी लेखताच हांवच पुरा केलेला म्हणून सांगताच जाल्यार हांगा कृष्ण कसं म्हणता नेवर कन्सिडर तुची कर्म केलेला म्हणून सांगून होड्डस्तीक दाखोनाका अँड नेवर बी अटॅच्ड ऑफ डुईंग युअर ऍक्टिव्हिटी एक ड्युटी केन्नाय कसं ना हांगा अटॅच जावन असू नका अकर्मणी अकर्मणी म्हळ्यार कसं अर्थ कर्म करतस तू जाल्यार पाप आणि पुण्याचे फल कसं ना तू घेऊन नाका त्या टायमार मात्र तुका पाप आणि पुण्य दोन्ही तुका अटॅच जावन आसनाच तेन्ना मात्र तू कसं ना ऍक्च्युअल जावन देवा लागी वापस वचचे आम्ही देवाला वापस वचू का जाल्यार आमगेला एक अकाउंट्स असतो पापा अकाउंट आणि पुण्य अकाउंट ते दोन्ही झिरो जावन असो का नाजाल्यार देवाला वापस वचच्याक वैकुंठ वचच्याक आमकां जाग मेळना ते कित्याक पाप असल्यार पापाच्या फ्रूट येता ताचे मागीर सीड येता ना ते सीड घाल मागीर फ्रूट जाता त्या फ्रूट खावचे अनेक जन्म घेवन येवका पुण्य जाल्यार तांचे पुण्याचे फ्रूट मेळता खावन जाल्यार मागीर रोपास बीज खावपास तू अनेक जन्म घेवन येवका पाप आणि पुण्य दोन्ही असलं की तुका वापस वैकुंठ वचचे सोडणार तशें अकर्मणी म्हळ्यार कसं ना पाप आणि पुण्य कसं असं की त्या लेखन अशें देवान सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स भगवद्गीता म्हळ्यार कसं ना देवान सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन त्या फॉलो केल्यार
आमका पाप आणि पुण्य दोन्ही मिळणार मग कृष्णाक सांगता. नेक्स्ट कसं म्हणत असत, श्री भगवान उवाच प्रजाहती यदा कामान सर्वं पार्था मनोगताम आत्मनि एवता मना तुष्टः स्थितप्रज्ञा तदोच्यते. आता स्थितप्रज्ञा म्हणजे अर्थ कसं म्हणा, प्रजाहती यदा कामान, when a man gives up all varieties of sense desires, ते हा स्टेज हांव म्हणलं म्हगेलो पाप आणि पुण्य हांव दोन्ही दिवं का, तर त्या स्टेज पावका म्हणटलरी कसं असता, स्थित प्रज्ञा म्हणा कोण केत नाही कॉन्शियस तेगेले प्रज्ञा काही असता देवाल वयर असता, ट्रान्सडेंटल स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक जीवनांत असताना डिझायर्स असता ऑल व्हेरायटीज, प्रत्येक डिझायर वाईट चांग वाईट कसा पुरा डिझायर्स असते की पुरा तो काण सोडता. आम्ही डिझायर्सलेस जावच्याक साध्य ना. तश म्हणला डिझायर्स आयल्यार हांव कसं करता, डिझायर्स येवचे सहज, मन असला मागीर मनान तू इच्छा आणि द्वेष येवचे सहज. ते कसं करता आम्ही, कसं वाईट असं कसं चांग असं कळका आमगेले इंटेलिजन्स यूज करका आणि कसं ना शास्त्रबद्ध जावन असल्यार मात्र ते घेवका आम्ही, ना जाल्यार ते घेवच्या ना म्हणून सांगता. हे कोण हांगा कोण रेकग्नाइज करू जाता, हे कोण हांगा भक्त प्रल्हाद. येस, व्हेरी गुड. प्रल्हाद कसं जातं सांगा, कसं करता सकांगा फूल उडयता सच तेगेल वयरी. ताजो बापू हिरण्यकश्यपू, राजा हिरण्यकश्यपू. येस, कसं करता सच हिरण्यकश्यपून तागेल दूताक पेटून सकड मारची प्रयत्न करता. हा त्याला प्रल्हाद महाराज कसं करता सांगा. देवाल उडगास काणू भक्तीर मग्न असत. तो फक्त भयंकर तस भक्ती सांगा, मग्न आशिल्लो. भयंकर तस होता तांगा. हा भई म्हळ्यार भित्तच होतो हांगा ना ताका पिक्चरांत. ना 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 लांब या ना तो तो भियेना. ना पुरा ना तो देवाला भियेना. वयरी सोडता असतो, पुरा देव करता. आमगेल अशी सिच्युएशन आसली असता आम्ही धांवन वतले त्यांच्यान ना. सकल दाखवून सर्पस, सायडा दाखवून विक्राल रूपार दिसत असेल जन असाच ना. तसल एक सिच्युएशन आणतो प्रल्हाद महाराज कसं करता स्थित प्रज्ञा म्हळ्यार अर्थ कसं ना, तेगेल प्रज्ञे तेगेल कॉन्शियसनेस खंय आसा सराउंडिंगांत असतो ना, तेगेल कॉन्शियसनेस देवाल वयर आसा. दॅट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रत्येक आम्ही काम करतोच ना. होलिकान दहन करचे ट्राय केलं प्रल्हादाक ना, जाल्यार प्रल्हाद महाराजान कसं करता असतो देवाक उडगास करतास. आम्ही प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी करत असतो आमगेल जीवनांत असले सिच्युएशन येता ना, प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी आम्ही करता कसं कार्य करताने आम्ही देवाला उडगास करता. दॅट इज कृष्णा कॉन्शियस. अर्थ कसा नांगा, कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार कसं ना आम्ही देवाला उडगास करून दवरच्या. प्रभुपादाला ना, प्रभुपाद आम्ही वृंदावन वताना थंय आम्ही पळयला राधा दामोदर टेम्पल म्हणून असते. व्हड टेम्पल काही नाही, सान टेम्पल. आणि थंय एक रूम, सानची रूम हांव पळयला. ते रूम मस्त सान रूम, मस्त सान म्हळ्यार एक कॉरिडोर तितली सान, तितली सपूर रूम. तसल रूमान तू प्रभुपाद आशिल्लो. ह्या एक प्लेट्स आनी पळोवचा ताण अमेरिका दाखवून वापस आयल मागीर तेगे शिष्यान ह्या पुरो दिवन पेटयता. जाल्यार तेगे सिंप्लिसिटी पळयाची. तेगेला सुमार दुड्ड आशिल्लो, सुमार म्हळ्यार लक्ष कोट्यांतर दुड्ड आशिल्लो. जाल्यार ताण तागेल खातीर एक नया पयस यूज केला ना. ताण केन्नाय कसं लेखील तेगेल मनांत कोण आशिल्लो कृष्णा कसं सेवे करयत, देवस्थान बंद आशिल्ला, बुक्स प्रिंट करे आशिल्ला. वापस पूरा एस्टॅब्लिश जाल मागीर सुमार स्वामी गेले हांगा दाखोवन सुमार जन अमेरिका गेले. हांव त्या सांगून दिता ह्या सांगून दिता जाल्यार वापस आयला ना. कित्याक ते आराम जीवन अमेरिकांत इतली कष्ट बघू का म्हणना. त्या टायमार इंडियांत कितली कष्ट आशिल्ली ना, फ्रीडम स्ट्रगल त्या टायमार. प्रभुपाद वापस इंडियाक वापस तागेल त्या सಣ್ಣ रूमान वचून बसता. आणि राधा दामोदर टेम्पल, राधा दामोदराक तो कसं ना पांय पडता असता त्या टायमार.
ना तितल्या कसं त्या स्थितप्रज्ञा म्हणारे देवाल वैरी केदनाय आशिल्ला सपोज कसं तसं हाऊ कॅन supposedly harmless contemplation turn into is that म्हळ्यार हंगात अर्थ कसा ना आमगेला सेन्सस कशी आमका सकल पडत असं आता स्थितप्रज्ञ दावका म्हणून ಗೊತ್ತस जाल्यार स्थितप्रज्ञ दावचाक मस्त कष्ट अस ते कित्याक आमगेला इंद्रिय आमका सोडच आता इंद्रिय एक असतं वैरच ना एक वैरच एक सकलच आम्ही केन्ना म्हणतात जीवनात केन्ना वैरचे स्टेप्स आम्ही चढ सकल येवचे ना जीवन जाल्यार मनुष्य जीवनात असताना आम्ही इंद्रिय कसं असताची की आमका सकल दावंड्यात असाची प्रणश्यती आता सकल कसं तसं हंगात कृष्ण स्थितप्रज्ञ दायनदतील मनुष्यो जीवन कशी नरकावत्ता म्हणून कृष्ण सांगता ध्यायतो विषया पुंसा म्हळ्यार विषय आपुंस एक ऑब्जेक्ट मेळता संगस्तेषुपजायते म्हळ्यार आमगेला सेन्सस इंद्रिय त्या ऑब्जेक्ट कसा कित्याक पळयतात एक्झाम्पल पिक्चरान पळयता कसा ना चल्लो आनी चली ना आमी नॉर्मल जावन यूथ टायमार आमी पळयतात चल्लो आनी चली एक दुसऱ्याक पळयताची स्टार्टिंग कसं जाता तसं पळयताची ताज मागीर कसं ना ओ म्हाका केन्नाय तिगेलो टुलो का तागेलो टुलो का म्हण जाता ना ताज मागीर कसं जाता हांगा संगस्तेषुपजायते ओके संगस्तेषुपजायते म्हळ्यार म्हाका केन्ना तांगेलो ओट्टू असू का म्हणून डिझायर येता घंटू घट्टू उलोवच्या एक दुसरे मेळतो अशा ते पुरो जाता ताज मागीर काम भावना येता काम भावना येईल मागीर कसं जाता कामात क्रोधो बिजायते आता काम आयल मागीर कसं जाता तसं क्रोध अँगर येता म्हाका कितें मेळना म्हणून तसा क्रोध आयल मागीर कसं जाता क्रोधात भवति सम्मोह मोह म्हळ्यार कसं ना कसं समज कसं वाईट अस म्हणून आमकांच कळना कसं ना मोह ओरिजिनॅलिटी आमकां एदूर दिसना त्या मनीस कोण एदूर आशिल्ली चल्ली बाकी जनांक कसं ना ती नॉर्मल मनशां मागीर दिसता जाल्यार तांची अनेकले चल्लेक सेम चल्ली अप्सरा म्हळ्यार कोड कसं ना एक चंद अप्सरा मागीर दिसता सेम चल्ली कसं ना तिगेल चल्लो बाकी जनांक कसं ना नॉर्मल मनशां मागीर तांची त्या बायलेक त्या चल्येक तो चल्लो कसं ना राजकुमार मागीर दिसता म्हळ्यार त्या कसं ना अटॅचमेंट बाकी जनांक तो नॉर्मल जन ते आमकां कसं ना आमगेल सेन्सस आमगेल इंद्रिय आमकां तशी करच्या पळयता ताचे मागीर क्रोध आयल मागीर कसं जाता सम्मोह डिप्रेशन वताची जन सम्मोह स्मृती विभ्रम म्हळ्यार मेमोरी लॉस जाता मेमोरी लॉस म्हळ्यार कसं चांग कसं वाईट म्हण कळना स्मृती भ्रमशात बुद्धिनाश जाता बुद्धिनाश प्रणश्यते बुद्धिनाश जाल मागीर वाईट कसं चांग कसं म्हण कळना ऍसिड उडयताची तांकां सुसायड कोण घेताची मारून घालताची तिका मारून घालच्या ट्राय करताचे मर्डर जाता ना सुमार सकड आमी पळयतात स्टार्टिंग कशी त्या पुरा वाईट कर्मात स्टार्टिंग कशी इंद्रिय भोगाच्या निमित्ती मूळ कारण कसं ना रूट खंय अशे इंद्रिय भोगांत हज्जी निमित्ती हंगते येता मेटीरियल फुल सेन्स ऑब्जेक्ट्स अटॅचमेंट जाल मागीर लस्ट मोह येता ताजे मागीर अँगर क्रोध येता ताजे मागीर कसं ना भ्रम्य सूर जाता बुद्धिनाश म्हळ्यार कसं ना मेमोरी लॉस जाता ताजे मागीर बुद्धिनाश जाता फॉल सकल पडता मनीस म्हळ्यार जीवनांत सकल पडता फुल एक चॅप्टराचा सारांश अंतो ओके आज आम्ही पळयला कसं पुरा वी आर नॉट दिस बॉडी आम्ही बॉडी नाही आम्ही आत्मा ताजे मागीर कसं म्हणता नो एन्जॉयमेंट टू हेवन द किंगडम म्हळ्यार स्वर्ग द तुका राज्य मेळटा विन जाल्यार राज्य मेळटा मेल्यार स्वर्ग मेळटा ताजे मागीर कसं पापम डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार भक्ती करताना भक्ती केल्यार मनशाक कसं नाही पाप येना देवाल सांगेल मागीर केल्यार कसं नाही पाप येना म्हणता डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिली म्हळ्यार कुलधर्म नाश जाता म्हणताना कृष्ण कसं तू रोल मॉडेल दावन दाखय अर्जुना म्हणता
इनडिसिजन डिसिजन घेवचे जाताना म्हणताना स्थितप्रज्ञा म्हणता स्थितप्रज्ञनादाला कसं जाता फॉल डाऊन प्रणश्यती सकल पडताची म्हणून कृष्ण सांगता ओके हा एक चॅप्टर अंतू सेकंड चॅप्टर अंतू ह्या विषयी असं थर्ड चॅप्टर अंतू आम्ही खंयची कर्म करका आणि खंयची कर्म करू नज्य म्हणून कृष्ण सांगता आमकां पुरा जनगत तशें पुरा आम्ही कसा लेखतात की तांची सम्म म्हणून आम्ही लेखतात जाल्यार कृष्ण आमकां ओरिजिनॅलिटी सांगून दिता नेक्स्ट चॅप्टरांत फाल्यां चॅप्टरांत ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण डाऊट असच बा कृष्ण हरे कृष्णा यस हांव काली क्विज लिंक यूट्यूबाची लिंक आणि फेसबुकाची लिंक पुरा पेटोवन दिला ना बुक्स तुमगेला नादर परचेस करून घेयाची इजी जाता तुमकां स्टडी करच्याक इजी जाता आणि क्विजस असताची क्विज ट्राय कराची जाता की म्हणून नादला हांव तुमकां पेटे येता क्विज कशी करका म्हणून हांव सांगून दिता पाल्याच क्लास दव तुम्ही ट्राय करून पळयाचे एट द सेम टाइम आणि मुखारी थर्ड चॅप्टरांत कर्मयोगाच्या ಬಗ್ಗೆ सांगून दिता आयचे गीता सारांश ना तमांत डिवोशनल सर्विस केल्यार कसं ने वाईट कर्म जावचे साध्य ना तशें म्हणल्यार आमगेल कर्म कशें आसूं म्हणून सांगल्यार त्या पल्लेच चॅप्टरांत कृष्ण सांगून दिता वाईट कर्म कसं छान कर्म कसं ओके यस हरे कृष्णा थँक्स अ लॉट माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्णा वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे